काढला म्हणजे कितें जे कोणाक 400 युनिट वयर कंज्यूम जाताले टेलिस्कोप एप्रोच फक्त 0 to 200 कंज्युमर दवरला 0 to 100 100 to 200 हांकां टेलिस्कोपीक एप्रोच दवरलेलो आसा बाकीच्यांक तो टेलिस्कोपीक एप्रोच काडलो सो दे शुड नॉट गेट बेनिफीट फ्रॉम देट सो तो एक काडला पूण जो रेट जो आसा 1 पैसो वाडोवना आनी KWX तो एक फॅक्टर केला टेक्निकली जो आसा तो टेक्निकली दोन गोष्टी आसतात टेक्निकली जे आमचे एसटी कंज्युमर जे आसता दे हॅव टू हॅव अ प्रॉपर आमचे पावर फॅक्टर आनी हे पावर फॅक्टर ते सारके दवरना जाल्यार आमकांय त्रास जाता आमची लायनींग डिस्टर्ब जाता सो वी हॅव पेड टू KWX जो कोण पावर फॅक्टर मेंटेन करता तांकां ऑलसो फरक पडटा जो कोण पावर फॅक्टर मेंटेन करता तांकां फरक पडटा सो इट इज अ टेक्निकल डिसिजन द डिपार्टमेंट हॅज टेकन टू सी दॅट द ओव्हरलायनींग the overburdening of lines is not there so that parameters of our power transformer आता तुका सांगपाक गेल्यार आमचे दोन मेजर पावर ट्रान्सफॉर्मर फेल जाले कुंकोली फेल जाला आमचो शेल्डे फेल जाला नाव वी आर वर्किंग ऑन अशें कशें कितें जाल्यार सावथ गोवा आनी इंटरप्ट जातलो सो दिस इज अ टेक्निकल डिसिजन द कमिटी अंडर CE आनी आमी बसून आमी तेंच्या वांगडा बसून हो डिसिजन घेतला टू कीप आवर इंस्ट्रुमेंट सेफ नाजाल्यार खंयचे खंय पावता सो आमचे दोन फेल जाल्ले आसा सो आणि ते ट्रान्सफर कितें ओवर द काउंटर म्हणून आज टेंडर काडप आमचे टेंडर पयलीं इतलो टायम लागता आनी ते ऑर्डर स्पेसिफीक करता आनी ते येता म्हणजे 2 अडेज वर्सां लागता एक मिनिमम म्हणजे आयच्यान केलेले टेंडरींग स्टेज आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन वर्क ऑर्डर दिवप आनी मागीर ते ट्रान्सफर मॅन्युफॅक्चर करप तो हाडप बसप 2 अडेज वर्सां लागता सो वी हॅव डिसायडेड दॅट टू प्रोटेक्ट द आमचे डिपार्टमेंटाचे इक्विपमेंट That's why we have decided for HT consumer KWH आम्ही बिल चांगलं तुमकां आता डिफॉल्टर जे आसा ऑलमोस्ट आम्ही जसे आता 1,63,322 उरले आउट ऑफ 6,80,000 कंज्युमर डिस्कनेक्शन कितले केला कितले डिस्कनेक्ट कितले आमी कितले आता 16,000 म्हाका काल पासून पे केले कमी जाता आता ऑलमोस्ट डिस्कनेक्ट ना डिस्कनेक्ट करू ना डिस्कनेक्शन नोटीस सर्व केले सो डिस्कनेक्ट आता चालू आसलें करपाक सो 26 तारखेच्यान कोणाक नोटीस पिरियड जी जाल्ली तांकां डिस्कनेक्ट केले नो डावट आनी ताका टायमूय दिलो इज नॉट दॅट आमकां हो जो रिकवर आसा जे बॅलन्स जशे PD केसीस 5,865 उरल्या तुजे PD केसीस 9,197 उरल्या तुजे RRC केसीस 8,690 उरल्या तशेंच एक्टीव केसीस 1,23,404 उरल्या ह्यो सगळ्यो केसी ज्यो आसा आमी रिकवर करतले तितून टेक्निकल डिफिकल्टी आमी JDA सीन आपले मिटींग जशें घेतले डिस्कस केल्ले आसा की थोडे लोक कोर्टान आसा आनी हो इशू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करपाक ते फुडें सरले सो आमी पयशे फारीक करता ज्यो गोश्टी आसा आमचे DPC तुमी एज हो वेवर तुमी सगळ्यांक दिल्लो आसा आमकां कित्याक दिना सो दीस इंडिविज्युअल केसीस आमी सीट सांगला पुट अप करपाक आनी बेस्ड ऑन दॅट डिसिजन वील बी टेकन सो ह्यो सगळ्यो एक बरी गोश्ट की इतली वर्सां कोर्टान केसी आशिल्ल्यो ह्यो केसी आतां काबार जाता सो इवन इन दॅट केस विड्रॉ जर गव्हर्मेंट करूंक सोदता कित्याक आमी जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन घेतला इट इज अ डिसिजन वेर एवरीबडी इज एकोमोडेटेड इन द PD म्हणजे DPC डिले पेमेंट चार्जीस जे आसा हे सगळ्यांक माफ आसा अशें करपाचें केल्लें सो थोड्याचे रिकवरी करपाक कोर्टांनी केसी आसा सो नाव दे सेइंग दॅट वी आर रेडी टू पे द प्रिंसिपल आमचे DPC तुमी माफ करा सो ह्यो टेक्निकल ज्यो प्रोसीज आसा ह्यो आमी पुटअप करून गव्हर्मेंटा कडेन हाडटले आनी तेजे इंडिविज्युअल डिसिजन घेवन सो दॅट इज वाय ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द रिजन्स फॉर द एक्सटेंशन डिस्कनेक्शन नोटीस म्हणल्यार कितें आता तुम्ही डिस्कनेक्शन पेमेंट उरतालो न्हू पेंडिंग डिस्कनेक्शन नोटीस म्हणल्यार कितें डिस्कनेक्ट केलं की पेमेंट उरलोच न्हू पेंडिंग तांकां कोर्टान उरतलें बरो तुमकां समजना डिस्कनेक्शन 4 वर्षाचें आसतालें हांवें परतून रिपीट केला TD म्हणल्यार टेम्पररी डिस्कनेक्शन 9,197 म्हणल्यार करतले कित्याक करचें ना आतां हांव आनी तशें हांवें सांगलां न्ही 6,80,000 कंज्युमरांतले आमचे हे उरले आतां 1.5 लाख सपोज काडले म्हणजे 5 लाख कंज्युमर टायमार फारीक करता सो 1,60,000 कित्याक करना आनी आमी लोकांचे दुसऱ्या लोकांचे पयशे घेवन तेंचे आमी बील फारीक करता लायट फ्री येना हें कितें टॅक्स न्ही माफ करपाक टॅक्स न्ही टॅक्स म्हणल्यार कितें म्हणजे 10% 15% टॅक्स लायलो म्हणजे इन्कम जाता हो इन्कम न्ही सरकाराचो हो सरकारान आनी कोणाक फारीक केल्या लायट दिवपाक येता
सो याने फारीक करपाकूच जाय. सो क्वेश्चन इज नॉट देट. सो इट हॅज टू बी रिकवर्ड. टोटल कंज्युमर्स कितले आहा? Total value, see, every day we consume, it varies from 6,70,000 to 6,85,000. How many were defaulters total? Total is 2 lakhs. When we started, 2 lakhs were the defaulters. Now we have reached to around 1,50,000. So 50,000 people have paid. So 1,50,000 around 1,50,000 to 1,55,000 उरले. So त्याचे रिकवर जातले जावपाकूच जाता. आणि डावटूच नव्हतं. जसे सांगला न्ही जे पेनजी म्युनिसिपालिटी तुम्ही सांगताले ते गुड इनफ एंड पेड. I have two other questions rather than. झालं इलेक्ट्रिसिटी उरला पहिले त्याचे डिटेल आता काल झालं क्लोज. सो आम्ही नेक्स्ट ना एक 10 दिवसांनी 15 दिवसांनी सांगा की डिटेल जे मेजर जसे तुला सांगला नाही तर थोडा कोच कसे जातात 21 कोटी रिकवरी आहे. त्याचे प्रिन्सिपल अमाऊंट असा 6 कोटी तो भरूंक ना कोर्टानूच दवरलो लागता. इंडस्ट्रीज 21 सेंचुरी कसा असे खूपशे नाव कंपनी नाव घेऊन सारखे जायचे पूण खूपशे डिटेल्स ऑफ ऑल दिस कंज्युमर. आणि आम्ही डिसाईड केला की जे कोण फारीक करना दॅट वी विल ऑल्सो डिस्प्ले द लिस्ट ऑन अ वेबसाइट ऑफ ऑल दिस कंज्युमर जे डिफॉल्टर. पीपल शुड ऑल्सो नो दॅट हू आर डीलिंग विथ दिस पीपल दे शुड नॉट डील विथ दिस पीपल. सो वी हॅव डिसाइडेड एज गव्हर्नमेंट that we will display the entire list after this month of 31st January. Then time that these are the people with the names of the proprietors. That's a company also. Along with the name of the proprietor or director, we will display the list on the website. That these are the defaulters of Goa government, and you should take care when dealing with it. Actually, I mean, we have taken a decision. सांगला ना 1 तारीख to 31st December or January 2021. आम्ही एक्सटेंड केल्या स्कीम आहे. रिकवरी आम्ही काय आम्ही तुमचं ना वी विल 100% डिस्कनेक्ट. देयर इज नो क्वेश्चन. कित्याक पळय लोक फारीक करता तुमकां सांगला न्ही जेन्ना ही स्कीम आशिल्ली आमचे 6,80,000 कंज्युमर 2 लाख डिफॉल्ट जाल्ले 50,000 लोकांनी भरले. आतां उरले 1.5 लाख सपोज एक्झाम्पल 1.5 लाखाचे रिकवरी करपाकूच जाय. बाकीच्यांक कितें फारीक करपाचें हांवें सांगला न्ही हो टॅक्स न्ही माफ करपाचें जशें GST वो आनी वॅट वो आनी हो टॅक्स न्ही. दुसऱ्याचे पैसे घेऊन सरकार लायटी डिपार्टमेंट सेंट्रल ग्रिडाक भरता म्हणजे दुसऱ्या कडल्यान जे गोष्टी लोकांचे पैसे दुसरे कामाक दिल्ले आसा ते यूज करून ते भरता. सो ह्यो गोष्टी कसल्यो. सो एटलिस्ट इंट्रस्ट आमी माफ केला तो तेणी प्रिन्सिपल अमाउंट करपाकूच जाय करून. एक्झॅक्ट केस तुका सांगला ना सी एंटायर म्हाका आमी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां दिता. 31st जानेवारी जालो की बाय 10 ते 15 आनी तितून एक्सटेंड जावचें ना. 10 ते 15 आमचे वेबसायटीचेर वीथ नेम ऑफ दॅट पर्सन आमी वेबसायटीचेर पब्लीश करतले ऑल डिफॉल्टर्स लिस्ट. तर तितून मागीर तुमी पळया कोण सेलिब्रिटीज आहा विलेज लेवल आहा आनी कोण आसा तें तुमी पळयता. रेसिपी आनी कितें आहा ना आता दोन क्वेश्चन आहा. वन इज Padlerikan controversy जाली regards Kennedy. Law department and wait केले आणि tourism minister that was the subject of Nilesh Kabra. You are Nilesh Kabra. तू समजलं ना asking somebody a question तू म्हाका विचारता न्ही सो कोणें तुजें हांव कोणें म्हटलें तें बाबू आजोलकरान ताका खबर नासल्यार कोणें विचारलें ताका निलेश काब्राली गव्हर्मेंटाचो मनीस. सो हांवें पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट बाबू आजोलकर स्टेटमेंट केलो की म्हाका खबर ना हांव व्हेरीफाय करता. पूण तेणें म्हटलें आसलें हांवें स्टेटमेंट केला म्हाका विचारा. सो भाशण कशें जातलें तेजें कॉन्ट्रोवर्सी कितें तयार करपाक. But that is not your subject. It came from the health department. तें सांगता न्हय I have also told that the bill has come in the health department. The health department कोणें घातलें तें म्हाका नाका. So I read through it and we all law department goes into technicalities. So technically sound आशिल्लें it is vetted and sent back. So whether to implement Kennedy or whether to do anything, it is up to the government as a collective decision. Honorable CM and बाकीच्यांनी statement केला. It's for their call. So what came to me, I just said that as law department is something nice I have felt. It is not a question of my personal view, not as a government view, because government is a collective decision. But as a personal view, just because I have previously said morphine is a drug which is given for painkillers. On what basis it is made? It is also opium plant.
That is, I can list out so many things. So if there is in worlda भितर जर कॅनॅबिसाचे ऑयला भितर जर ट्रीटमेंट जाता for treating lot of diseases like cancer, blood pressure, diabetes. There are histories which are there. I said it's a good thing that the health department is doing. How if the government doesn't want to do, to call out collective decision, it will do. But as I said, the drugs which are sold on a prescription, let's say painkiller, opium. I just gave one example. It is from opium is a plant which makes morphine. So that is also being used. So Ashar Army statement, we have to have a decision-making government. We have to have a government which will forethink to see how the people survive for a bigger generation. And in medical science, the proof करता ये गोष्टी जे बऱ्या पडतात. It is for them to decide as a part of the government. As an individual, I have given my comment to them. Okay. But you said that the pharmaceutical companies will directly buy it. No, what was there? What was the proposal? That pharmaceutical companies will grow first instant, and in a, let's say, excise department, in a sealed environment, they will do it. That was the proposal. It was not that Toro, so it's a concealed environment. It is a proper bill where they would be allowed to do research to find if these things can be written. See, if you access our word, if you go on Google, you will find lot of stories about this treatment being. And I put in newspaper, वाचल्या. डॉक्टरांनी सांगला की it is a very good way. So if आम्ही जर लोक जर I have seen in one case, एकूच केस निरेट करता. I have seen on this a mother and a girl where त्यांनी सांगले की म्हाका सीजर जाताले. दिसाक तेका भुरग्याक 300 सीजर जाले. सीजर म्हणजे फिट्स. तेणे 3 या 4 वर्सां ट्रीटमेंट केलो एलोपॅथिक बाकीचे. She could not find cure. Last the doctors told we can't find. So somebody suggested a cannibal oil. And after she took treatment, immediately effect from 300 seizures came to 10 seizures, 2 seizures. Today, that person has been cured. So what is wrong? Why are we mentally political parties? My statement made statements against the BJP government, even though it was not decided. But they don't understand. They want to make only political statements. But if they are also part of a society, we have to think of a society. And if research is done, and researcher because it proves that what is wrong in doing cultivation, actually this tree is from Indian origin. दुसऱ्या देशाने वळून कल्टिवेट करून थंय ते फायदा घेतात. So it was my personal statement. I stay with the statement. Second question. The Sunburn Club was given a permission just 2 days before the final. The CRZ violation are there. That are seal केलं. Just 2 days before the DBL party, they were allowed to open. And before that only, before the opening, they had already sent the flyers all over on the social media. So they knew that the club would be opened that day. See, what तुम्ही कितें म्हणटा पळय, तुमच्या वर्तमानपत्रांत हांवें पळयिल्लें आसा, जो सनबर्न क्लबाचो इश्यू द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन सिरियसली. आमी सील केलो. CRZ has taken the whole place and we will take a strong action. आणि मोडपाक जाय ते इलिगलिटी मोडपाक जाय तेय मोडून दाखयता तुका. पूण तो इश्यू कितें आशिल्लो की जेन्ना ताका सील केलो, वी आर सील एंड ताका 7 तारीख ताका नोटीस म्हणजे 7th डिसिजन जातलो. इन दॅट grounds that it was sealed and there were perishable items and this ताका ओपन केलें. तितून भितर ते इलिगलिटी केले. इट इज नॉट द CRZ ऑथॉरिटी, पार्टी आणि हे कितें लोकांनी ते कोण डिपार्टमेंटान तरी पळोवपाचें. पूण आय कॅन एश्योर यू that we will strongly, all illegalities, we will find, we will see that it is demolished. If there is any illegality. Yes, 100%. There is no doubt. Yes. Thank you very much. Hey, easy. So, माझ्या white paper because I have shown the increase of load for the last 10 years. ते 5% वाढता. देशा भितर गोंयांत एकूच स्टेट आसा की 5% वाढता. It is a proof. माझे कोणाय म्हणू शकता. I will show it proof. I welcome anybody. एक दुसरे जे गोंयकार भायले कोण येता मागीर चॅलेंज केलें हांव तशें म्हणना. गोंयकार जर म्हजे भाव भयणी जर कोणाक विचारपाचें आसा दे आर फ्री टू कम डिस्कस आय विल शो विथ फॅक्ट्स. आतां लुकींग इन टू इट वी हॅव सीन इन फ्युचर 3-4 वर्सांनी जरी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तो सारको करना हो न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर पावर हाडना भितर जाल्यार नेक्स्ट 3-4 years विथ दीस इन्क्रीज आमकां पावर शेडिंग करूंक पडटलें. आज आमचे जाता ते पावर डिस्ट्रप्शन्स, इंटरप्शन्स आनी ब्रेकडावन जाता. पूण मागीर मुद्दम
तुझी लायट बंद करून तेका लायट दिवंक पडटली, तेका लायट दिवन तेका लावन दिवंक पडटलें. ते बाकीचे स्टेटीन करता कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर परत लक्ष घालूंक. सो सीएमान कितें म्हटलं पळय मुद्दो म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जी स्कीम काडलेली OTS ऑन टायम सेटलमेंट स्कीम जी काडलेली ताजे वांगडा आमचो सावंतराव आसा, तशेंच आमचो जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गावडेबाब, जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केली तेन्ना आमचे 413 कोटी आउटस्टँडींग आशिल्ले आनी टोटल कंज्युमर्स वेर 2,706. आज जेन्ना आमी ही स्कीम म्हणजे 31st क्लोज जावपाची आसा जाल्या 31st क्लोज जाल्या, तेका आमचे बॅलन्स कंज्युमर उरल्यार ऑलमोस्ट 1,63,322. 1,63,322 कंज्युमर आतां उरल्या. तेजे ब्रेकअप म्हणल्यार ब्रेकअप दिता. पूण एक बरी गोश्ट की आतां पयशे उरल्या ते 300.97 क्रोज बॅलन्स उरल्या रिकवर करता. 300.97 क्रोज. 413 कोटी. 300.97 crores आणि 413 कोटी. 113 crores ते ॲक्टिव्ह कंज्युमर, TD, RRC सगळे कंज्युमर धरून इतले रिकवर जाता. 113 कोटी रिकवर जाता अशें म्हणणें आसा. तितूंतले 22 crores जे आसा हे वेवर म्हणजे DPC वेवर जो हे आसा 22 crores वेवर जाले. बाकीचे प्रिन्सिपल 155 crores रिकवर जाले. म्हणजे बॅलन्स अमावंट 133 जे आसा हो रिकवर जालो. आज ही स्कीम वेगळ्या वेगळ्या विशयांक ही फुडें वचोंक नाशिल्ली. एक म्हणल्यार ZP इलेक्शनाचो कोड लागलो, ते आमचे थोडे दीस गेले. आमचे ऑफिसर जे आशिल्ले जे वर पार्ट ऑफ द स्कीम इम्प्लिमेंटेशन, चडशे ऑफिसर वेंट इन टू इलेक्शन ड्युटी. सो ज्यो गोश्ट करपाक जाय आशिल्ली ती आमकां करूंक मेळना. तितून मागीर आनी हे म्हयन्या भितर थोडे एक्स्ट्रा हॉलिडेज जाल्यो आनी कोरोना लागून जे हे आशिल्ले तितले फुडें वचूंक ना. आनी आमी फेस्टीव सिजन आसल्या कारणान ते डिस्कनेक्शन आशिल्ली ती तितली इम्प्लिमेंट करूंक ना. सो 26 तारखेच्यान आमी चालू केल्ले आसा. पूण ऑनरेबल CMान आमी बसून एक डिसिजन घेतलें की ज्यो गोश्टी आमकां जे कंटिन्यू करपाक जाय, जे प्रायम ऑब्जेक्टीव इज टू रिकवर द रेवन्यू जे रिकवर जावन आसले गव्हर्मेंटाचे ते रिकवर करपाचे आसा. सो वी आर एक्सटेंडींग दी स्कीम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स टील 31st ऑफ दीस मंथ. सो द स्कीम इज एक्सटेंडेड आनी आमचे रिकवरी ड्रायव्हूय चालू उरतले. एवरी AE, JE आनी बाकीचे EE सगळ्यांक आमी टार्गेट दिल्ले आसा. सगळे केसीस जे आसा हे रिकवरी जावपाक जाय. आनी जे आज जशें हांवें सांगलां 2,06,000 कंज्युमरां जे 2,0706 कंज्युमर आशिल्ले ते आतां कमी जाल्ले आसा. ते बाकीचे आमकां कमी करपाचे आसा. आनी वी वॉन्ट टू रिकवर ऑल द रेवन्यू लॉस. म्हणजे रेवन्यू जो रिकवर जावनासलो तो रिकवर करतले. एक बरी गोश्ट जी आसा ही CCPन सदांच आमचे कडेन विचारताले CCPचे बद्दल. CCPन हॅज टेकन द एडवांटेज ऑफ द स्कीम and they have cleared 2 crores 37 lakhs in principal amount and the remaining has been waived off. So ह्यो गोश्टी आतां कितें जालां हे आमचे जे आशिल्ले आमी CE मॉनिटर करतालो, JD आमचो मॉनिटर करतालो. पूण हे हॉलिडेज आनी मागीर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हे सगळे जाल्ल्या कारणान तितलो इफेक्ट जो आसा हो मेळना. जशें 26 तारखेच्यान डिस्कनेक्शन चालू केलें. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द ड्रायव्ह ऑफ डिस्कनेक्शन टू द पीपल. म्हणजे कोणें जे स्किमीचो फायदो घेवना. कित्याक खूब जागांक तुमी विचारले जाल्यार ते पळयतले की स्किमीचो एक बरो फायदो जाल्लो आसा लोकांक. जे कोणें जशें हांवें CCPन सांगलें तेंचे ऑलमोस्ट 4-5 crores माफ जाले DPC आनी प्रिन्सिपल अमावंटूच ताणें 237 भरले. अशें खूब जाणांक फायदो जाले. म्हाजे कडेन एक येयल्ली केस की तेजे 42,000 आशिल्ले तेका 21,000 वेव जाले. 42,000 आशिल्ले 21,000 तेजे वेव जाले 20,000 ताणें भरले. सो अशे खुबशे गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सो वी वील कंटिन्यू द ड्रायव्ह ऑफ डिस्कनेक्शन. CE इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दिल्ले आसा आनी वी वील टार्गेट एवरी पर्सन टू पे द लॉस म्हणजे जे पयशे रिकवर जावना. दीस इज वॉट वी हॅव टू से. डिस्कनेक्ट अजून करून आपण केलं.
डिस्कनेक्शन तक्रार येता कंप्लेंट की डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्शन जे असता ताका एक सिस्टम असता ताका नोटीस दिवंक पडटा सो ती नोटीसीस म्हाका सगळ्यांक सर्व जाल्ले आसा सो आतां रिली काय रिजल्ट ताका 15 दिसांची नोटीस येता ती नोटीस सगळे कंज्युमर जे आसा तांकां सर्व जाल्ले आसा सो दे वील नाव स्टार्ट डिस्कनेक्शन सो डिस्कनेक्शन आमकांय बरें दिसना पूण अल्टिमेटली जो लॉस आसा तो गव्हर्मेंटाचो आनी रेवेन्यू जे रिकवरी करपाक जाय ते करपाकूच जाय नाल्यार जशें सांगलां ह्यो गोश्टी फुडें वचपाक आमकां आमच्या डिपार्टमेंटाक करपाक इच्छा ना पूण स्किमी भितर डिपार्टमेंटानूय फायदो दिला लोकांक